आयज नोवेनाचो 8वो दीस देवाचे रोचणे विशीं नियाल कोत्ता. मान्योंत आग्नेल भोव फिकिरीन देवाचे रोसणेक मानान लेखतालो. आमच्या सामान्य गोराचो पृथ्वीचो सांबाळ करप वो जतनाय घेवप आमच्या भोवतणचे सोयम आमकां आपले प्रतिमे पोरमोणे आनी सारकेपणान रोसणार देव आमकां आपल्या सृश्टीची काळजी घेवंक आपयता. सोयंबाचेर जाल्ल्या हल्ल्यांचे परिणाम आमच्या जिविताचेर जातात. सृश्टीची जतनाय घेवपांत मनीस जातीची जतनाय आनी स्वाभिमान हांचोय आस्पाव जाता. पिलारच्या गुड्यार 5वी ल्हान झाडां माड आनी 5वी शेतां आसलोल्या पिलारच्या कोवेतांत 10 वर्सां रावला तेन्ना मान्योंत आग्नेलाच्या आत्म्यान देवाक वाखाणला आनी ताचो आदार आनी उपकार मानून घेतला. तो देवाचे सृश्टी विशीं देवाचे रोचणेक मानान लेखतालो. येयात आनी देवाची कृपा अनुभवात. मिसाची इतेसावा भुरग्याचें देणें मागता कॉन्स्तान्सियो आनी सुकोरिना रॉड्रिगीस उतोड्डा. लग्ना दिसा देवाचें बेसांव मागता रेमेडियस आनी विल्मा फाल्काव वेल्सांव. बरी भलायकी मागता एफ्रेन आनी मॅरी लुईस मारगांव. दिनवासता आनी बरी भलायकी मागता सेल्विका सेल्विन आनी प्रियंका नावेली. क्लायव हाच्या जल्मा दिसा दिनवासता आनी ताका बरी भलायकी मागता फिलू नोरोना सियोली. ह्या मिसात वांटो घेवंक मोइरा थावन आर लेडी ऑफ इमॅक्युलेट कन्सेप्शन चर्च हाचीं फिरगोजकारां तांच्या पाद्री अलेक्झांडर पेरेरा सांगाता रोमार काडून आयल्यात. तांच्या इतेसांवा पासत आमी ह्या मिसांत मागुया. सगळीं आमी उबी रावुया. Devo rodício, mogal बावबहिणीनो देवाचो पवित्र आत्मा आमी सोदता आनी देवाक आमी वाखणटा हाकी रुचने सांगता. बरो वारो
झाडां फुलां फळां उदक सुर्या मळब आनी ह्या देवाच्या वाठावरणांत आमी आसा देवाक आमी वाकणटाव बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमची सवय आसूं. प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार. आयज नोवेनाचो 8वो दीस आनी आयचो विशय मानवंत आग्नेल भोव फिकिरीन देवाचे रोचणेक मानान लेखतालो. फ्रांसीस पाप साहेबान लावदातोसी ही एन्सिक्लिकल चीट बरयल्या. ताचेर हो विशय इस्कुटायला आनी तशेंच लावदातो देवूम हे चिटींत मुनीस आनी उदरगती स्वयंभाची कशे परी दुर्दशा करून निसंटणाची परिस्थिती निर्माण करतात तें दाखयलां. आमच्या सामान्य घराचो मुनगे सृश्टीचो सांबाळ करपाचें काम आमच्या धर्माकूय लागू जाता. आमकां आपल्या रूपकाराची आनी सारक्याची रोजता तोच देव आपल्या रोचणेचो सांबाळ करूंक आमकां आपयता. रोचणेचो सांबाळ करपाक मनशाकुलाची आस्मिताय आनी व्हडपण आसा. देवाच्या आनी सृश्टीच्या संबंदान रावूंक आमकां कृपा दी म्हूण ह्या मिसा बलिदानांत आमी मागुया. देवान आमकां एकठांय केल्यात हे मिसाचे भेटेंत जेजून उदक घेतलें. उदक कितलें म्हत्वाचें आमकां आनी जेजून शिसांचे पांय धुले. ह्या वेळार आमी आमची पातकां धुवन काड म्हूण जेजू लागीं मागुया. बरोबर म्हणून हांव पातकी सुपदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. हे सोदपाक घेवन सदांच सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोड पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. सोर पदवेदार देवा आमच्या कोणवाळ्या बापा, आमचे वेली सगळीं विघ्नां पयस कर. तुवें आमकां रचून दिल्लो संवसार आमी बरे भाशेन सांबाळीचो कर. ताचें पाड घालूंक आमकां निर्मी नाका. अशें आत्म्यांक आनी कुडीक कसलीच आटकोळ नासतना खुशाल मनान तुका वाखाणूंक तुजी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. उपकार आमी मागता आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजें सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता, राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. देवान म्हणलें, आमच्या रुपणेचो
आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक रचुया. समुद्रांतल्या मासलेंचेर, अंतराळा वेल्या सुकण्यांचेर, पोसपाचे मोजांतीचेर, सगळ्या रानवट जानवरांचेर आनी प्रितुमेर सोरपटून भोंवतल्या जिवाणांचेर तो दोनीपण चलूं. देवान आपल्या सारक्याचो मनशाक रचलो. देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो. दादलो आनी बायल तांकां रचली. आशिर्वाद घालून देवान तांकां म्हणलें, चडात आनी वाडात, प्रितूम बरात आनी तिका तुमच्या हाता खाल दवरात. समुद्रांतल्या मासलेंचेर, अंतराळा वेल्या सुकण्यांचेर आनी प्रितुमेवेर जियेतल्या मनजांतींचेर तुमचें दोनीपण चलोयात. देवान म्हणलें, पळयात, आख्खे प्रितुमे वयलीं बी आसतीं सोर झाडां आनी बी आसलोलीं फळां दितीत सोर रूख तुमच्या जेवणा पोसनाक हांव तुमकां दितां. आनी सगळ्या रानवट जानवरांक, अंतरावेल्या सुकण्यांक आनी जमनी वेल्या सोरपटून भोंवत्या जिवाणाक हांव सगळी वनस्पती खावंक दितां. आनी तशेंच जालें. आपणें केलें तें सगळें देवान पळयलें आनी खरेंच तें सगळें बरें आसलें. सांज आनी सकाळ जाली हो 6वो दीस. हे पोरी अंतराळ आनी पृथ्वी आनी तांचेर मांडलेल्यो सगळ्यो वस्तू रचून तयार जाल्यो. आपूण कोत्तलो तें काम देवान 7व्या दिसा सोंपयलें. सगळें काम सोंपल्या उपरांत 7व्या दिसा देवान विसो घेतलो. देवाचें उतर हें. हातांच आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब हे पोरी जातलो. सोरेस्पोर कितलो बरो, ताचो माय मोग मितमेर नासलोलो. म्हणुया, सोरेस्पोर. अशें म्हणून सोरेस्पोरान सोडयल्यान तीं, दुस्मानाच्या चोपक्यांतलीं निवाळ्यान तीं, उदेंती थावन आनी अस्मेतीक थावन, उत्तरेसून आनी दखणेसून एकठांय केल्यान तीं. म्हणुया, सोरेस्पोर कितलो बरो, ताचो माय मोग मितमेर नासलोलो. अरण्यांत, जंगलांत हेवटेन तेवटेन तीं भोंवतालीं फिरतालीं. ठिकाण करूंक जाता तसल्या साराची तांकां वाट मेळो नासली. तांकां भूक लागो, तांकां तान लागो, तीं जीव सोडून पवलोलीं. म्हणुया, सोरेस्पोर कितलो बरो, ताचो माय मोग मितमेर नासलोलो. तेन्ना आपल्या डोलदीरपणान सोरेस्पोराक तांणी उलो मारलो आनी ताच्या आटावितींतलीं तांणी तांकां निवारलीं. आनी ठिकाण करून जाता तसल्या शारांत पावसोर बऱ्या मार्गार तांकां ताणें चलयलीं. म्हणुया, ताच्या मोगा पासत मनशां खातीर केल्ल्या विस्मितां पासत तांणी सोरेस्पोराक आर्गां दिवंक फावो. कित्याक तानेल्लो आत्मो ताणें दादोशी केलो, भुकेल्लो आत्मो ताणें बऱ्या देण्यांनी बोल्लो. म्हणुया, सगळीं उबी रावया. Soy
sowieso. Sorbe sporak sowieso. Sorbe sporak sowieso. Sorbe Sorbe spor तुमचे सोवे आसू तुमचे सवे आसू. सुवावा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या. ओरंबाक सोब्द आसलो आनी सोब्द देवा सोवे आसलो आनी सोब्द देव जावन आसलो. सुरवातेक तो देवा सोवे आसलो. ताचे वरवीं सर्व वस्तू रचल्यात आनी रचलोल्या वस्तू मदें ताचे विणे आयकोलें कांयच ना. ताचे सोवे जिवीत आसलें आनी तें जिवीत जावन आसलें मनशाचो उजवाड. उजवाड काळोखान परजळटा आनी काळोखान उजवाडाक आटापूंक ना. एका मनशाक उजवाडायतलो नीज उजवाड सोब्द जावन आसलो. तो संवसारांत येतालो, तो संवसारांत आसलो आनी संवसार ताणेंच रचलो. तरी संवसारान ताका ओळखूंक ना. आपल्या मदें तो आयलो आनी ताचेच पोरशेन ताका मानून घेतलो ना. आपल्या मदें तो आयलो पूण आपणाक मानून घेतल्या सोमेस्तांक, आपल्या नांवाचेर विस्वास ठेवतल्यांक देवाचीं भुरगीं जावचें ताणें देणें केलें. हांकां रोगतान न्हय, कुडीचे वंदावणेन न्हय, मनशाचे कुशेनूय न्हय, पूण देवान जल्म दिला. सोब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. तो कुरपेन आनी स्वतान भरलेलो. ताची मोहिमा आमी देखल्या. ही मोहिमा बापाच्या एकल्याच पुताची खाशा मोहिमा. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान वाकानी तुका क्रिस्ता. अपुरबाईच्या भाव भयणीनो, ह्या दिसांनी मिसाक आमी गेल्ल्या जाल्यार म्हणणेच्या पुस्तकांतलीं वाचपां आमकां आयकूंक मेळटालीं. प्रॉवर्ब्स विजडम जानवायेच्या पुस्तकांतलीं. आनी एका दिसा ही भाशेन आसलीं आसलें तें वाचप. जोरी तर तूं संवसारांत आसात त्यो वस्तू सोदता, तांची तपासणी करता, हांगासर थंयसर ह्या संवसारांत तूं भोंवता, तुका देव मेळो नासतना उरचो ना. So when we are trying to look at the world and find things, तो बरोवपी म्हणटा तुका देव थंय मेळटलोच. ओय मोगाळ भाव भयणीनो, पयलेच उक्तावणेकूच आमी हे सुरवेकूच देवान हो संवसार रचलो हें खोल मनांत आमी घेवया. हें सगळें जें कितें आमचें सर भोंवती आमी देखता, चाखता, बापुट्टा, सगळें देवान केलां, देवान रचलां. आमकां जायत्यो बऱ्यो सुवाती बऱ्यो दिसतात. आमी बिचीर वेता, आमकां जायते फावटी वयर दोंगरांचेर जागे आसा थंय वचपाक बरें दिसता. आनीक थंय आमचे मदें आनी रचने मदें आमकां कितें जाता. There is an intrinsic connection and value in creation that touches us. Of course, कित्याक तें देवान रचलां
आमकांय देवान मन आनी काळीज आनी आत्मो दिला आनी आमी कनेक्ट जाता देवाचे सोबीत वस्तू आमी देखता तेन्ना आमचें मन काळीज भरता खंय गेल्यार पर्यान आमकां बरें जनेल जाय वो बरो जागो जाय जुंयतान म्हाका मळब दिश्टी पडटलें जुंयतान म्हाका उदकां दिश्टी पडटलीं जुंयतान म्हाका बरें दोंगर हिरवे दोंगर दिश्टी पडटलेत आतां घोडये फातरूच दिसतात हिंगासून बरें दिसता तांबडे ते ग्रीन म्हज्या मुखार आनी थोडे कांतयला दोंगरूच कांतयल्लो दिश्टी पडटा थंय ये सोबीत आमकां सगल्यांक बरी सोबिताय जाय आनी हें सगलें केलां त्याच आमच्या देवान आनी कशे भाशेन केल्लें तें आमकां दोनी वाचपां आमी बराबर केल्यार आमकां सुम्या जेजू क्रिस्त बाप पूत पवित्र आत्मो जो सदांच देव आसलो बापान जेजू आपल्या पुताच्यान बागेन पावलो आमकां सांगता ताचे उद्देशी सगलें जें आसा आनी आमकां दिसता आनी ना दिसता तें ताचेच उद्देशी केलां आनी त्या पासत मोगाल भाव भयणीनो आमी रोसणेक देखता तेन्ना आमी देवाक नमस्कार करता आमचें देव आमची काळीज भरता आनी देवाक आमी आर्गां दिता 10 वर्सां सुमार पाद्री आग्नेल असल्या वाठावरणांत तो जियेलो रायतुचेय सिमिनारींत जंय मी जायतीं शेतां झाडां आनी हे भाशेन आमी सिमिनारींनी आसतना आमकां बरो वारो येता तो रूम सोदता सांज जाल्या उपरांत बरें एक गार्डन सोदता थंय घोडेक थोडें काम करपाक वो थंय कितेंय वोंपपाक सो वी आर इन टच विथ नेचर एंड नेचर टचीज अस आनी भाशेन आमचे मोदें आनी ह्या रोसणे मोदें मोगाल भाव भयणीनो हो देवान घातलेलो गूट आसा आनी देवान आमकां कितें सांगलां जेन्ना रोचलां तेन्ना देवान कितें सांगलां सबड्यू 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 म्हळ्यार डिस्ट्रॉय करपाचें न्हू गोड्यांक ट्रेनींग करता पळय तेन्ना ते गोडे पयले रानवटी आसतात मागीर रेस हॉर्स करता तेन्ना ते तांकां सबड्यू करतात म्हणजे तांकां ते आर्ट शिकयतात कंट्रोल करतात आनी भाशेन डिसिप्लिनान तांणी मागीर ती रेस मारपाक देवान सांगलां सबड्यू रूल रूल वर्क इट एंड टेक केअर ऑफ इट ही 4 उतरां आमकां त्या पयल्या आवेस्वरांत जेनेसीस उत्पत्तीच्या पुस्तकांत आमकां मेळटात म्हणटकूच ती पयलीं 2 उतरां सबड्यू आनी रूल भुरग्यां विशीं पर्यान पवित्र पुस्तकांत आमकां मेळटा टू रूल ओवर चिल्ड्रन एंड ऑल पूण तोच मागीर परतून सांगता रूल म्हणजे तुमी जबरदस्तीन रुलींग न्हू सबड्युईंग न्हू पवित्र आत्म्याच्या आदारान बरे भाशेन जबरदस्तीन केले जाल्यार तुमची भुरगीं तुमचेर उपरासतलीं जबरदस्तीन रोसणेचेर जर तर आमी अधिकार चलोवंक गेल्यार रोचनाय आमचेर परततली आनी भाशेन देवान दिसतूच सगळे मांडावळीन आमकां करपाक आपयल्यात पूण लास्ट तें बरें दिसता आयकूंक टेक केअर ऑफ इट कोणूय खंय वता टेक केअर म्हणटा म्हणजे टेक केअर ऑफ इट म्हळ्यार कितें कांय वायट जावपाक दिनाका सांबाळ कर वायट जावंक दिवं नाका तुज्या हातांत तुज्या जिवाची दुसऱ्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा प्लीज टेक केअर आनी भाशेन मोगाल भाव भयणीनो आमी रोसणेक देखता आनी हो देवाचो हुकूम आमच्या मनांत काळजांत आसा आनी त्या प्रमाणे आमी ह्या संवसाराचो सांबाळ करता तरी वर्सां आदीं हांव लागींच आसलो सांताक्रूज आनी सांताक्रूज तुमी घोडये म्हळ्यार आयकलां आसतलें एक बोंडवळ तळें लेक बोंडवळ लेक वयता आसतना मेन रस्त्याचेर जुवारी दिश्टी पडटा मांदवी दिश्टी पडटा पूण हें दिश्टी पडना हे थंय युनिवर्सिटीच्या फाटल्यान खंय एक बरी थंय बरो व्हडलो जागो आनी थंय दोंगर आसात आनी बरी डीप ही वॅली कशी म्हणटकूच सुमार 150 वर्सां आदीं हेजे ते आदले थंय ते इंजिनियर्स आनी आर्किटेक्ट्स तांणी ही सुवाती देखल्यो आनी तांणी देवाचो हुकूम आपणाच्या मनांत येवजिलो कितलें उदक तेवटेन वेता आनी थंय ती एक बरो व्हडलो एम्बँकमेंट
एम्बँकमेंट म्हळ्यार व्हडल्या फातरांनी बांदून ती एक व्हडलो रेजोवार कसो थंय बांदलो आनीक सिकोन थंय पावल्यान लॉट्स ऑफ स्टुडंट्स आनी थंय चल्लीं थोड्यांक गमता कित्याक गेले उपरांतूच गमता हांगासर एक व्हडलें बरें एकदम व्हडलें तळें आहा म्हणून जाका आमी म्हणटा बोंडवळ लेक बोंडवळ तळें. आतां तें बरें दिसता म्हणून हे भाशेन कितेंय बरें दिसता जाल्यार ओडटा आमी पूण जायत्यांची मनां उरलीं हे लेकी सोर भोंवती घडये आमकां ही बरी ही स्वाद कशेय भाशेन आमी थंय व्हडली इमारती बांदपाक आमी कशेय भाशेन ती जमीन सोरभोंवती आमची करुया. पूण कितें केल्लें तें थोड्यांक बरें सिस्टम आहलें तांणी बांदलोलें सिस्टम 150 वर्सां आदीं हें उदक थंय बायतें कलेक्ट जाता तें पोंदाक एक सिस्टम आहलें तें उदक सारकें पणजे आमी 4 पिलर्स म्हणटा पळय थंय पुर्यान तें शेतांनी पावतालें आनी मांडावडीन चलतालें गेलां ते भाशेन. पूण मागीर मनांत आयली ही बरी लेक हांगासर आमच्यान हें आनी तें बांदूं येता घोडये भाशेन चिंतलें आनी मागीर तें बरें कितें उदक सांबाळून दवरतालो तो कोणें वाल्वूच मोडलो कितें घातलें तो मोडलो आनी भाशेन मागीर उदक तातूंत दवरनासलें. उदक येता आनी उदक वयता पावसाचें उदक येता पूण जायते झुजूंक पडलें. कालापूरचो लोक जायतो झुजलो कोर्टांनी पुर्यान गेलो की हे स्वाती ती चावी परतून घालपाक आनी हें उदक सांबाळपाक. जायत्या मागण्या उपरांत जायते होली विकान मागणी आनी क्रिस्टराक मागणी आनी क्रिसमसाक मागणी आनी सगळे वेळार जायतीं 2-3 वर्सां मागणी करून करून वय चावी परतून घालूंक मेळ्ळी. आनीक पेपरांचेर तुमी वाचलां आसतलें इट वॉज इवन डिक्लेअर्ड एज अ वेटलँड बोंडवळ लेक. म्हणजे मोगाळ भावना आनी भयणीनो जे भाशेन ह्यो वस्तू आसात त्यो सांबाळूंक जातात वो डिस्ट्रॉय करूंक येतात करूंक जातात. आयज काल तशें जाल्लें आमकां दिश्टी पडटा. आमी बरे भाशेन ह्या संवसाराचो वापूर करपाक मनीस फाटीं उरतात आपलेपणान बोल्लात म्हणटात जे भाशेन सुवाती जागे आपणाचे म्हूण विकून काडल्यात. फुडाराक कितें जातलें तें डावटफूल. आदीं आमची से एका फामिलींत 4-5 भुरगीं आसल्यार आसतालींच आनी देवा लागीं मागूंक जाय आमी आमचे मदें जायतीं भुरगीं आसूं. ती माय पाय कितें करतालीं कोणा लागीं जायतें थोडें भाट आहा जाल्यार बाय म्हाका एक 500 मिटर्स स्क्वेअर मिटर्स मेळत म्हणजे जायतीं भुरगीं आहा तांकां इल्लेशें घर बांदूंक जाय आनी भाशेन चलतालें जिवीत इन बॅलन्स कशें. पूण आतां एक वस्त घडटा जी व्हडली बी सुवाती जागे आहात थावजंड्स ऑफ स्क्वेअर मिटर्स ते टाक करून एकलोच घेता कोण ग्रुपूच घोडे घेता आनी आमी वळखून हांव पुर्यान कोण घेता कोण विकता कांय आमकां खबर पुर्यान ना. पूण जरी तर तुका आतां फुडाराक तुमच्या नातरांक आनी पोतरांक जरी तर एक 500 स्क्वेअर मिटर्स एक घर काडपाक गरज पडटली तुज्या शेजाऱ्याक तुज्या गांवांत मेळचें ना कित्याक तें गेलें बिकॉज ऑफ सेल्फिशनेस. कितले म्हूण पयशे आमच्यांनी वापरूं येता पूण आशा मोगाळ भाव भयणीन विकता ते आशेन आयचे संवसाराचें गिरण चलता. आनी ते पासत आमी आज बुकून दोळे उगडून मागूंक जाय वो चिंतूंक जाय आमी फावो ते भाशेन देवान रचलेलो संवसार तो म्हजो न्हू देवान तो दिला आपूण परतून नवो संवसार करचे करिसोरी आमी आहा तो संवसाराचो बरे भाशेन आमी ताचो परामोस करचे पासत. Psalm 24 म्हणटा O संवसार the world belongs to God and all that is in it belongs to God. Psalm 24 वाचल्यार हें सोत आमकां उक्तें जाता. म्हज्या मोगाळ भावना आनी भयणीनो जेजूच्या तेंपार वय संवसार आसलो बरो आतां आयज पळय जी मॅशिनां आहात जे बुलडोजर्स आसात आनी जे वस्त प्लास्टीक आसा तें जेजूच्या काळार नासलें. पूण जेजू आमकां शिकयता कशे भाशेन हो नेचर जो ताचे सरभोंवती आहलो कितलो तो ताका हेल्पफूल आहलो.
तो रातच्यो राती जेजू दोर्याचे देगेर जेजू आनी खंय दोंगरांचेर थंय वचून ताका देव मेळटालो, ताका ताचो बाप मेळटालो आनी तो मागणें करतालो, ताचें काळीज भरतालें. आनी भाशेन हें सैम दिस नेचर क्रिएशन जेजू दोळे वयर काडून बापा तुका आर्गां, तुका दिनवास ह्यो वस्तू तूं आमकां हे भाशेन उगडटाय देखून. म्हज्या मोगाल भावना आनी भयणीनो, जे भाशेन जेजून केलें ते भाशेन पाद आग्नेलाच्याय जिवितांत घडलें आनी ते भाशेन आमच्याय जिवितांत घडटा. वी लव नेचर, इट हेल्प्स अस टू प्रे, इट हेल्प्स अस टू रिफ्लेक्ट, इट हेल्प्स अस टू रायट म्युजीक, इट गिव्स गूड आयडियाज. आनी भाशेन एका गार्बेजीच्या डांपान बसल्यार आमकां आयडियाज येनात, सगळो वासूच आनी किमसांच मारूंक आमी उरतलीं. पूण आमकां बऱ्यो सोबीत वस्तू आसा तेन्ना आदार मेळटा. म्हूण कितें दाखोवपाक की आमी हो संवसार बरे भाशेन सांबाळूंक जाय, आमची गार्बेज बरे भाशेन आमी ती ट्रीट करूंक जाय. आयज संवसारांत ते रेन फॉरेस्ट म्हणटात ते सारके देंवून गेल्यात, ताची पर्संटेज सारकी देंवून गेल्या. संवसारांतले इकोसिस्टम सांबाळपाक, पावस आनी गिमां सांबाळपाक झाडांची एकदम चड गरज. आतां न्यू आयडिया फॅशन कितें चल्लां आमच्या मदें बरी ती व्हडलीं पोतरी येतात न्हू, लांब पोतरी. ती पोतरी सरबो ती तुका कितें भितर ते लोक म्हजी भाटां ती 3000 स्क्वेअर मिटर 1000 स्क्वेअर मिटर म्हजें ती म्हणटकूच कोणाक विकलें ते कितें करतात, व्हडलें बांदतात, भितर कितें जाता तें तुकाय खबर ना, म्हाकाय खबर ना. जायते फावटी झाडां कांय बरीं झाडां आसतात, लासून गोबर बेश्टीच वेस्ट. आनी भाशेन मोगाल भावना आनी भयणीनो, आमी ह्या संवसाराचो बरे भाशेन वापर करपाक मागुया. पयशांक लागून ह्या संवसाराची नेचराची डिस्ट्रक्शन कशें जाता. आमचीं उदकां वेरी इम्पॉर्टंट, आमचीं उदकां वेरी इम्पॉर्टंट. आयज काल उदकां पिवपाचें उदक थोडें जायत गेलां आनी वयता. ते पासत आमी भोंडवळ लेखी भाशेन वो आमच्यो बांयो एकदम चड उपयोगाच्यो, पिडा पयस उरपाक, दुयेंसां पयस उरपाक. जे पळोवन गोरयेस एकदम गिरेस तांचे लागीं व्हडलीं बिल्डिंगां आसात जे 5 करोडांनी 10 करोडांनी आमच्या साद्या गांवांनी आपूण घेतलीत. पूण दुसऱ्याचें कितें? जी कोण बांयत वचून आपणाचें उदक काडटलीं तीं कसलें उदक पियेतलीं? जी कोण झोरीशीं वचून उदक पियेतलीं दुबळ्यांचें कितें? गरजेवंतांचें कितें? सो संवसाराची वस्तू वापरप, रोसना वापरप आनी कनेक्शन विथ द पुअर, कनेक्शन विथ गॉड हे वस्तू आनी कनेक्शन विदीन आवर सेल्स. म्हज्या मोगाल भाव भयणीनो, ह्या वस्तूंचेर आमी नियाळुया. आमी सगळीं भोग करून आमी शॉर्ट सायटेड. आमचे शामायनी ती दवरलेली म्हणून ते वस्तू आयज ह्या काळार विथ दीस जनरेशन ते आमचे लागीं आहात, तांणी विकूंक जाय आसलें, आमकां कांयच आसचें नासलें. पूण आमी वळखना त्या मनशांक पर्यंत तें विकून काबार. कित्याक पयशे येयले खंय गेले, खंयच्या बँकांत खंयच्या देशांत पावले तें आमकां कांयच खबर ना. पूण आमचे शेजाऱ्याच्यो वस्तू नाच आनी थंय कोण येवन रावतलो आनी आमचें पॉप्युलेशन बॅलन्स कसलो जातलो. आनी हे भाशेन आमचेच मदेकत मोगाल भाव भयणीनो जायते भासांचे चळवळी चलतात, विचार चलतात आनी जायते थाळेय वयर सरल्यात. आख्खो संवसारभर रचना सांबाळून दवरचे पासत जायत्यो चळवळी चलतात. पूण आमचे मदें आमच्या दिसपट्या जिवितांत आमचे लागीं जाता तें करुया. सैमा कडेन एकवट करपाक, देवाक सोदपाक, देव आमकां मेळपाक आनी त्याच बरोबर सांबाळपाक आनी सैमा उद्देशी दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करपाक, दुर्बळ्यांकूय पावपाक. देव आमचे पासत आमची काकुळट करूं आनी आपणाचो संवसार ताणें राखूं आनी सांबाळूं. उबी रावुया. आमचो देव काकुत्सार सगळी आमची मागणी, सगळी आमच्यो गरजो जाता तितल्यो तरी देवा मुखार दवरया. आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्या खातीर आमी मागुया.
मान्यवंत आग्नेलाच्या प्रेरणा वरवीं आमच्या पाप साहेबान बिस्पांनी आनी याज्ञिकांनी आपले देखीन देवाचे सोबीत सुंदर रचनेचो सांबाळ करूंक आनी निगा घेवंक हेरांकूय जागृत करूंक वावरूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. विश्वासान मान्यवंत आग्नेलाच्या सांतकरणाचो प्रोसेस संपूर्णायक पावूंक म्हूण आनी बावार्थान मागता. आयज मान्यवंत आग्नेल भोव फिकिरीन देवाचे रचनेक मानान लेखतालो. ह्या विशयाचेर आमी नियाळ केला. मान्यवंत आग्नेलाची देख घेवन सृश्टींत आसलेल्यो वस्तू आमी जबाबदारेन वापरून त्या वस्तूंची पवित्रताय वळखूंक बापाची कृपा आमकां मागुया. आयच्या काळांत मनशाच्या आपस्वार्थाक लागून पर्यावरणाचो कितलो नश्ट जाता तें समजून आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी सैमाची राखण करूंक फावो ते उपाय घेवन आमच्या देशाची खरी उदरगत करूंक तांची मनां उजवाडाय म्हूण देवा लागीं मागुया. आमचे मदें आसलेल्या गरजेवंतांचो अदीक करून पर्यावरणाच्या बदलपाक लागून जायतेच वायट भोगतल्यांचो आमी उगडास करता. देवान तांचें समाधान करून तांकां राखूंक आनी घोटाय दिवंक आनी आमी देवान रचलेले सृश्टीची तोखणाय करून सृश्टी सोवें खेरीत नातें जोडूंक देवाची कृपा आमकां मागुया. आनीक जायती मागणी आनी गरजो आमच्या जिवितांत आसात. थोडी आमी नकळो पर्यान सगळे आनी आमचो सोबीत संवसार देवाच्या पांयां सोशीन दवरया. सायबीन मायची मोजत सोदून म्हणुया. नोमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्फोर तुजे तांय आसा. ओश्वर्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. बापा पुता पवित्र आत्म्या तरी एक देवा तुका आर्गां तुका नमस्कार. तुजो राजवट चलयता एकूच देव सासनाच्या सासनां. म्हज्या भाव भयणीनो आमचें बलिदान सुपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात.
हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या दाबाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. मोगाल बाप्पा, या बलिदानांत तुज्या पुताच्या कश्टा मरणाचो समारोह आमी चलयता. ही आमची भेटवणी प्रसन्न जावन मानून घे आनी आमच्या दिसपट्या जिवितांत जेजूच्या कोश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आमकां कुरपा दी. हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा, सुपृद्वेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आसा तें सगळें तुवें रुचलाय. वेळ काळ सगळें तुवेंच थारायल्याय. पूण मनशाक तुज्याच सारक्याचो रुचलोय आनी आख्ख्या विचित्र संवसाराचो ताच्या हातांत अधिकार घालोय. आनी जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजे जाणवायेची आनी पोदवेची दिसान दीस ताणें विस्मितां वाखाणूक तुजे रचनेचो तुवें मनशाक कारबारी नेमलोय. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दोलबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बराबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी करता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. थंयच फुडें जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी ससनीक कोराराचें रोगत. पातकाचें मोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक कोरात. Babartaco gut porgo tuya. So
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनू जिवंतपणाचो आमी मुक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतले आमी समजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भागिवंत बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोवसो दवरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टागोतींत मेल्ला सोमेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुकामळ पळोवंक फावो कर आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांवकार मारये देवाचे माये सांगाती भगवंत जुजे तिचो पोती भगवंत धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याचे सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोळ पदवेदार बाप्पा सोळ वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना जेजून उंडो सोरो घेतलो आनी आपल्या मासा रोगतान तो बदलूंक आमकां दिला जेजू आमच्या आल्तारार आसा ह्या वेळार ताका घेवंक आमी तयारी करुया देवाक वाखाणुया पातकांचें भोगसणें मागुया आनी जेजूक आपोवया आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां तालनेत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार मागात एकामेका पासत संवसारा पासत संवसारांतले शांती पासत झुजान चलतात तुवें बी शांती आसूंक सर्वेस्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोड पातकांतली कसल्या कसल्या उपसयेगांतली पिडांतली ओशांच्या पिडांतली कसल्याय देवचाराच्या मांडण्यांतली वयल्या वयल्या जाग्यांचेर पदवेच्या जाग्यांचेर तान कसल्याय वायट कायद्यांतली वायट येवजण्यांतली मनशाकुळाक आनी आमकां सुटोय राखून दवर आनीक सोर्व आकांतांतली वाटाय सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या ह्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमणे तिका शांती बक्षणें पेकोवन दी एकवटान सांबाळ तुजो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं आमी सगळीं क्रिस्ताची शांती एकामेकाक दिवया Amchi kakrut
आमची काकूतको देवाची शेळी संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत आमची काकूत देवाची शेळी संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती आपल्या कुडी रोगतान आमकां पोसता पेकयता ती देवाक घेवंक आपयल्यान ती आमी सुभागी सुमियाचें भितर भितर येवचें म्हाका पावना भलायकी मेळटली
गोडीभर आमचे दोळे बंद करुया. आमच्या काळजान जेजू आयलेलो आसा. जेजूक दिन वाचुया, वाखाणुया. क्रिस्ती जिवीत जिवंक ताचीच गोठाई आमकां मागुया. Harkan tuka Jesu, dinwas, महिमा तुका वाकांनी, हालेलुया. प्रार्थुया. कोणवाल्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगता सयत, कुडी रोगताच्या पवित्र जेवणान तुवें आमकां दादोशी केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. हे जेवणा वरवीं आमकां फावो जालां तें सुर्गीचें बोळ खऱ्या मनान केल्ले चाकरेन आमचे भितर तोगच्याक तुजो मोगाचो आत्मा आमच्या काळजांनी घाल. ह्या संवसाराचो तुजे रचनेचो बरो सांबाळ करूंक आमकां आदार दी. उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बसुया. आनीक एक पावट इश्टानो तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो येवकार. तुमकां जायत्या जाणांक पळोवन आमी खुशाल. हे पवित्र जाग्यार येवन देवान तुमची जायती बेसांवां पाद्र अग्नेलाचे मुजतीन घालची म्हणून आमची कालती मागणी. ह्या नोवेनाच्या मिसांत वांटो घेतल्या मोइरा आलेडी ऑफ इमॅक्युलेट कन्सेप्शन इगोर्जेच्या फिरगोजकारांक आनी तशेंच फिरगोजीच्या पादवीकाराक फादर अलेक्झांडराक तशेंच मधुर ताळयांनी गायन करपी बरें दिसलें मधुर ताळयांनी गायन करपी गायन मंडळाक आनी सगळ्या वाजोवप्यांक आमचे काळजांतान दिनवास. ही रोमार्त काडून तुमी आयली म्हूण आमी तुमकां दिनवासताव. मानिवंत आग्नेलान तुमचेर उपोट बेडसांवां घालो म्हूण आमची कालती मागणी. थँक्यू फादर, थँक्यू सो मच. बरें दिसलें तुका आयज पिलार पडून. देवान तुजेर आनी तुज्या वावराचेर उपोट बेडसांवां घालो. कांय कळोवण्यो पिडेस्तांचेर मागणे 2 मिसां उपरांत इगोर्जेन जातलें. आमची एक नवी ऑडियो सीडी पाद्र आग्नेल आमच्या इश्टा उजवाडाक हाडलेली आसा. ती बँड स्टँडांत विक्रेक आसा. आमचे पिलाचे संस्थेक पाद्री जातेल्या भुरग्यांक स्पॉन्सर करूंक सोदता जाल्यार बसीस डेस्क ह्या ऑफिसान वचून मेवचे. 2024 वर्साची कोंकणी बायबल डायरी आमच्या पावलांक उजवाड हाची उक्तावणी जाल्ली आसा. आमी मागता तुमचे त्या इश्टांनो दर एक कुटुंब एक तरी ही बायबल डायरी व्हरची. सांजचे तेरसाच्या मागण्या उपरांत ती वाचची. वाचून देवाच्या उतराचेर नियाळ करून देवाच्या उतरांतल्यान मजबूत जावची म्हणून आमची कालती मागणी. वावरांचो इश्ट विकली न्यूज पेपर कोंकणी भाशेन तशेंच फादर अग्नेलो स्कॉल मंथली इंग्लीश मॅगझीन तुमी सबस्क्रायब करचो म्हणून आमची मागणी. ह्या दोनूय न्यूज पेपराचेर आनी मॅगझिनाचेर जावं पाद्र अग्नेलाचे मजतीन मेवलेले उपकार जावं पिलार सोस्तीचो वावर जावं कातोलीक खबरो आमी छापून हाडटात. म्हणटूच तुमी सबस्क्रायब करून आमकां आदार दिवचो म्हणून आमची मागणी. मोगाळ इश्टानो ह्या जाग्यार येवन पिलारच्या दोंगरार येवन जायत्या लोकांक देवाचो आशिर्वाद मेवलेलो आसा. पाद्र अग्नेलाच्या मजतीन जायत्या जाणांनी देवाक अणभवलेलो आसा. ह्या पवित्र जाग्यार येवन आयज पिटर रॉड्रिगीस रायतान अशें सांगूंक लायता. अकस्मात गेल्या वर्साक डिसेंबरांत
म्हाका काळजाचो एटॅक आयलो आनी म्हज्या हृदयांत खूब दुखोंक लागलें. दुसऱ्या दिसाक हांव दोतोराक मेळूंक गेलो. तेन्ना दोतोरान म्हाका एडमीट जावंक सांगलें. हांवें GMC हॉस्पिटलांत एडमिशन घेतलें आनी सगल्या भाशेचे टेस्ट सुरू केले. टेस्ट केल्या उपरांत कळून आयलें की व्हडले मेजर ब्लॉक्स आसात म्हूण आनी बायपास सर्जरी करूंक पडटली म्हूण. म्हाका ऑपरेशन करपाचें मन नासलें देखून हांवें बावार्थान मानिवंत आग्नेलाची माती उदकांत घालून पियेलो आनी त्याच वेळार म्हाका म्हज्या जिवाक एकदम बरें दिसोंक लागलें. आतां दोतोरान सर्जरी करपाचे बदलेक EECP ट्रिटमेंट विथआउट सर्जरी हो ट्रिटमेंट चालू केलो. 3 म्हयन्या उपरांत हो ट्रिटमेंट काबार जातूच दोतोरान परतून चॅकअप केलें आनी अजाप म्हणल्यार सगळे रिपोर्ट्स नॉर्मल मेळ्ळे आनी हे भाशेन मानिवंत आग्नेलाचे मजतीन म्हाका पूर्ण पेकोवणी मेवली. मानिवंत आग्नेलाक हांव दिन वाचता आनी बेगीनूच साताचो मान मेळूंक मागता. मोगाड इश्टनो, भावार्थान केलेली मागणी. आयज तुमी जायतीं जाणां आयिल्लीं आसात होच भावार्थ घेवन घोडे मेवलेल्या भावार्था मेवलेल्या देण्या खातीर पाद्र अग्नेलाक देवाक दिन वासूंक. घोडी तुमची देणी, तुमची इंतेसवा, तुमची मागणी, तुमची दुयेंसां घेवन आयिल्लीं आसात. आमचो भावार्थ जागोवया. आमचो भावार्थ जागोयतना सायबा आमची काकलूत करून आमकां पेकोवणी निमळोवन मागुया. आज बरें दिसलें. जायतो लोक आनी जायत्यो माद्रियोय भयण्यो आसात. तुमकांय आमी स्वागत करता. आमी सगळीं इश्टानो आमच्या भावार्थान तीर मजबूत जावया आनी ह्याच भावार्थान हे वेळार आमी सगळीं उबी रावन पाद्र अग्नेलाच्या नोवेनांत भाग घेवया आनी सायबा आमची काकलूत कर. तुज्या आशिर्वादान, तुज्या देण्यान आमकां बोर म्हूण मागुया. उपकार मेळूंक मागणे. सोर पदवेदार देवा, आमच्या सोर्गींच्या बापा, आमचे सोडवणी खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी ओळखता आनी तेच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका उदेशी ओर्चोर्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानिवंत आग्नेल एक नामणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिन वाचता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानिवंत आग्नेलाच्या भाग्यवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागता. तशेंच आतां मानिवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरी जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुजी गरज भावार्थान पाद्र अग्नेलाचे मजतीन देवा बापाशी उबार. एक कुणाकोशी फावो कर म्हूण विनयता. मानिवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणे. सगळीं आमी बाराबोड म्हणुया. अगणीत काकुतीच्या देवा, सोडपोट पडून तुज्या पांयां सोशी आमी मागता. व्हडा विस्वासान तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणांक उपकारता जाल्यार मानिवंत आग्नेलाक साताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोट परगटणे उदेशी मागता. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची नावी. आमेन. येरोमारीक आमची फिरगोस मॅक्लेट कन्सेप्शन मोयडेची आमकां येवंक हो जागो आनी हो वेळ दिलो देखून हांव फादरांक, फादर रँडल आनी सगळे तुमकां इन्चार्ज आसात देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या खोयराक आनी लोक आयिल्ल्यान तुमी वय म्हणलें आनी 2 बासी आयल्यो आयज सगळीं तुमकां हांगासरूच सोयेक घेवन आयिल्ल्यांक सगल्यांक तुमकां थँक्यू. आनी सगल्यांचेर आमी पेसावां मागुया. म्हजें तिसरें नांव आग्नेल म्हणटकूच म्हाका आग्नेलाक सोयरीगत आहा आनी आग्नेलाचे मजतीन सगल्यांचेर आमचेर बेसांव आमी मागुया. कोण कोण देणी मागतात तांकां सगल्यांक ती मेळूं.
कोण कोण कसले स्पेशल गरजेंत आहात हांचेरूय बेसां देवूं सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं तुमचे सगळे सुपृद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे बडुपकार